निवडून येयलो आहा आनी तो हूंय कोण बाजारात चेअरमॅन जालो आहा तो पयलीं हिंगता हय तो पयलीं हिंगता तेज्या कडल्यान तेजी माय हिंगता तेजी भयण हिंगता भाव हिंगता जाल्यार तेणी सगळ्यांनी सगळो आख्खो लोक थिंगच हिंगता जाल्यार तो लोक जर हिंगलो जाल्यार गिरायक खूंय येता मार्केटान आं अदी वर आमचो मार्केटू नाका आमी आहा तोच पुरो आमकां आतां न्यू शेड बांदले थिंगा मागीर कितें कोत्तले तुमी थिंगा आमी तें जायना कोण दी थिंगा तो होलसेलरान तेणी थिंगान दी तुमकां म्हूण आमी वचनाय तें क्लियर केले बगर आमी वचोंय नाय आनी कोणाकूच तें कारण देखून आमी काडूच दिनाय ना पूण तुमकां सांगलोलें शेड बांदतना शेड बांदतना आमी सांगूंक ना 2 वर्सां पयलीं कालूसान सांगलो रे शेड बांदतना तुमकां व्हरोन दाखयत म्हणून आनी आपूण सगळें क्लियर करतलो आनी तेन्ना आपूण तुमकां वतलो म्हणून पूण तेका 2 वर्सां क्लियरूय जालो ना आनी तेका कांय जावंक ना सो तुमी थिंगा शिफ्ट मामलेदारा लागसां मिटींग जालो ही पूण तुमी थिंगा शिफ्ट जावपा रेडी नाय ना ना आमच्या काडले बगर जाय नाय कांय जायना आतां तुमची मेजर डिमांड कितें आहा आं तुमचो डिमांड कितें आहा आमचो दिमाग हाका तें काडपाचो कोणाक तांकां वयशाली जाय तांकां आनी मोदी तांकां ते काडले बगर तुमी वचपा ना 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 आतीच आनी प्रियाच्या घरा रावपाक कबूल आहाय आमी प्रियाच्या घरा रावता ते साफ केले बगर तें येवपाक जाता आमच्या आमचे बगलेक आमी मरपा रेडी आहाय थिंगा पूण बाकी सगळे बंद केले बगर तुमी हालपा नाय ना 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 आमी हालपाची नाय मार्मगांव म्युनिसिपल काउन्सिल ऑलरेडी न्यू मार्केट फॉर फिश नुस्तें विकता तांकां बांदून दिवपाचें ठरयल्लें आहा त्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी तांकां शिफ्टिंग करपाक लागून टेम्पररी शेड बांदून दिल्ली आहा ती कंप्लीट जाल्ली आहा हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ते टेम्पररी शेडीन बसपाचें आनी आमकां न्यू मार्केट बांदपाक सहकार्य करपाचें जाणा करून तांकां तितून बऱ्या पैकी फेसिलिटी दिवन आमी तांकां न्यू कॉम्प्लेक्स मार्केट बांदून दिवपाचें चिंतलेलें आहा ते जर तांकां आमकां जर सहकार्य केलें जाल्यार तांकां बेगींतल्या बेगीन आमी कंप्लीट करून दिवपाक शकता आनी तेंचो इश्यू आसलो की लोक भायर तेंचो एक इश्यू आसलो तो की ते थोडे नुस्तेंकारां भायर विकता तेंच्यार आमी अवश्य कारवाई करून तांकां वाट मोकळो करून दितले